तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं। आयज आमी 8वी यत्तेची कविता शिकतले। कवितेचें नांव तारया बेगीन वलय तार। इश्टानू, गोंय हाका व्हड दर्यादेग आशिल्ल्यान गोंयांत जायतीं गितां, मांडे, कांतारां तारयाच्या जिविताचेर चित्रायिल्लीं आमकां आयकूंक मेळटात। ही कविता लेगीत तारयाच्या जिविताचेर रचिल्ली आसा। सुरवेक हांव कविता वाचतां, तुमी पाठ्यपुस्तकाचो आदार घेवचो। शेतां पावस सुटलां वारें, तारया बेगीन वलय तार। धवी फुल्ल मोतयां शिपीत, धांवता पळय ल्हारा ल्हार। पावसाचे दीस आशिल्ल्यान सगळी कडेन शेतां भाटांत वारें सुटलां। पावसाचें वारें सुटलां, देखून तारया बेगीन तुजी तार वलय। ह्या वाऱ्याच्या नेटार, ह्या वाऱ्याच्या तालार धवी फुल्ल मोतयां कशीं उदक शिपडीत, उदकाचे थेंबे शिपडीत ल्हारां धांवतात। आमोरेचे लागले दिवे, चल्यो घरां मसरां गायो। घोंसार येवन उगर्मल्यो, नखेत्रांच्यो जायो जुयो। आमोरी जाता तेन्ना, तिनसांज जाता तेन्ना घराघरांनी दिवे लागतात। ह्या वेळार मसरां, गायो ज्यो रानांत दोंगरांत चरपाक गेल्ल्यो आसतात, त्यो लेगीत आपणाल्या गोठ्यांत, आपणाल्या घरा परततात। रातच्या वेळार मळबांत लेगीत लिकलिकपी नखेत्रां आमकां दिसतात। किरकिरावंक लागले किडे, चोय वशीन काळखी रात। पिलां ओडीन सवणीं परतूंक लागलीं घोटेरांत। रात जाली तशी जळीमळी रात किडे किरकिरावंक लागतात, आवाज करूंक लागतात। म्हणटा म्हणसर चोय वटेनी काळखी रात आमकां दिश्टी पडटा। खाण सोदूंक गेल्ल्या सवण्यांक आपल्या पिलांचो हुस्को जाता आनी ह्या पिलांच्या मोगान, पिलांच्या हुस्क्यान, पिलांचे आवडीन ती आपणाच्या घोटेरांत परततात। कुळागरांत चुडटा खोपींत, दोनूय दोळ्या पणट्यो पेटयत, नदरेची वाट सारीत, घरकान उबी वाट पळयत। तारयो जो व्हडें घेवन गेल्लो आसा, ताचोय हुस्को ताचे घरकान्नीक जाता। ल्हानशा घरांत, जें घर कुळागरांत आसा, त्या घरांत घरकान आपल्या घरकाराची म्हळ्यार तारयाची वाट पळयता। तिचे दोनूय दोळे पेटयल्ले पणटे भशेन चकचकतात, आपणाच्या घरकाराक पळोवंक आशेतात। ती उबीच रावून चुडटांचे खोपींतल्यान आपणाचो घरकार घरा येता काय ना हाची वाट पळयता। इश्टानू, ही सुंदर सोबीत ल्हानशी कविता तिनसांजच्या वेळार सैमाचें रूप चित्रायता आसतना सैमांतले वेगवेगळे जीव जंतू कशे तरेन आपणाच्या घोटेरांत, आपणाच्या घरा, आपणाचे खोपीन परततात हाची वळख करून दिता। समजता ही कविता तुमकां बेस बरी समजली म्हूण। देव बरें करूं।